नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोवंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। 11 पालिका मंडळाची वेंचणूक करपाक कळाव जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान राज्य सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक खरपणान धरल्यात धारेर। न्यायालयान निमाणी सुनावणी थारायल्या 10 जून 2026 दिसा। बेतळा पंचायत क्षेत्रातल्या दत्तगड वाठारात सापडल्यात सुमार 15 डेंग्यूच्यो केशी आनीकूय दुयेंती सापडपाची आसा शक्यताय। भलायकी खात्यान वाठारांत फावोरणी केल्यात सुरू। थळावे लोकप्रतिनिधीन घालचे लक्ष लोकांची मागणी। आमकां परतून घेयात कामाचेर सुर्ला सेसा कंपनीच्यान काडिल्ल्या कर्मचाऱ्यांची मागणी। काडिल्ल्या कामगारांनी घेतली उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट। लुईस बर्जर प्रकरणात मोजनाक कसलोच वाटो खऱ्यांनी जापसालदार आशिल्ल्यांक ख्यास्त दितले तेन्नाच हांव न्यायाचेर मानतलों समाधान म्हणटा आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आरेमांव। कोळशा रानात वाघांच्या अस्तित्वाविशीं दिसून येता गंभीर विसंगतताय। 6 वाघांच्या मरणाक लागून निर्माण जाला हुस्को। वाघ आसा काय ना हाचेर समाजाचे जाता दुर्लक्ष। पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायला हुस्को। आणि पणजी अटल सेतूचेर 5 गाडयांमदी अपघात। रस्त्याचेर ऑयल पडिल्ल्यान घडलो अपघात। सुदैवान जावंक ना कोणाकूच दुखापत। आला खबरो विस्तारान। गोंयांत नगरपालिका वेंचणुके वेळार जावंक नाशिल्ल्यान आतां न्यायालयान राज्य सरकाराचेर कारवाय केल्या। 11 नगरपालिका वेंचणुकेक कळाव जाल्ल्यान निर्माण जाल्ले परिस्थितीचेर उच्च न्यायालयान खर नाराजगी उक्तायल्या। ह्या प्रकरणाची निमणी सुनावणी 10 जूनाक जातली। बेतोळा पंचायत क्षेत्रातल्या दत्तगड वाठारात सुमार 15 डेंग्यूच्यो केशी सापडल्यात। या वाठारात आनीकूय दुयेंती सापडपाची शक्यता आशिल्ल्याचें कळटा। रस्त्याच्या दोनूय वटेन आशिल्ली गटारां भरल्या, ताका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा। मजगतीं भलायकी खात्यान ह्या वाठारांत फावोरणी सुरू केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पळयात। मी पंचायती सांगू ना सांगला न्हू पंचायतीक सांगला मागीर तो येल्लो फोन नंबर घेतले ब्लँक फोन नंबर घेतला तो आमकां सांगता आमी घाणीन रावन बी आमकां हे करता तो आतां कितें सांगपाचें तेका ते बारीक बारीक भुरग्यांक डेंजर बारीक भुरगे आसा न्हू कितें करपाचें आतां मच्छर गिच्छर खूब येता घरान आतां कितें करपाचें तेंकां सांगून सांगून वाज येले आतां हय आसा हांगा कितें सांगपाचें सांगून बी कितें फायदो आतां कितें येता पोस्टरान बरयता अशे फोटो काढता सायन मारता आमगेली फोन नंबर घेता आनी व्हरता सांगला ते गुरुचे भाव आसा न्हू तेका बी सांगिल्ले एक आमकां दी गटर पॅक करून दी म्हणून सांगिल्ले कितें क्लीन करून बी ते गटराचे ते शील बील घालून ना आमीच क्लीन करता न्हू सद्दां आमीच क्लीन करता हांव ते हे घराचे आमीच क्लीन करता कोणीय क्लीन करना तशें वास येता थंय ते घर सोडून आमी थंय वयता नाल्यार थंय वयता वास येता ते भुरग्यांक घेवन थंय वयता आमी दिसभर वास असतो पळय मातशी घरान यो मातशे कसले वास येता पळय मातशे नहीं अभी तक कोई क्लीन नहीं किया इधर ये पंचायत नहीं क्लीन करता इधर अभी बास मारा देख कितना तुम लोग नहीं निकालते वो अभी तुमको डर नहीं लगता है मलेरिया डेंगू कभी कोई बीमार पड़ा इसके बारे में पंचायत वाले यहाँ आते हैं या बीमार पड़े कभी तो इसके वास्ते मच्छर मच्छर बहुत है इधर सबको काटता है बच्चा लोग भी सब बच्चा आम्ही बेतोडा दत्तगड हांगा आसा जे जाग्यार
तुम्ही पळयला की हांगा मोठ्या प्रमाणान गटार तुंबलेले आसा आनी गटाराक एक प्रकारचो असो वास येता की गांवांतल्यान वयल्यान जे गटार येतात ते सकयल पर्यंत हांगा सांठोवन उरता आनी सबंद काळसर गटार जाल्ल्यान ताका लागून मलेरिया जावपाची शक्यता, डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा आनी हांगा जी जळार आसा ती तांकां रातची न्हिदोंक दिना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. जे तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यान जो गांव आसा वयलो वाडो आसा ते सगळे हितूंतल्यान मदल्यान हें गटर आसा आनी त्या गटारांतल्यान ही सगळी हळशीक आसा. कोणी निवळसाण दवरपाची पळयना, सगळ्या वयता ते प्लास्टीकचें. तशेंच हांगा उदकाचोय हांगा प्रॉब्लेम आसा. हांगा बॅरलांनी उदक सांठोवन दवरिता, लोक थोडी विकती उदक घेता कोणा कोणा कडल्यान आनी ते सांठोवन दवरल्या कारणान 10-15 दीस ते उदक सांठोवन आसल्या कारणान तेकाय पासून एक तरेचो जंतू निर्माण जाता आनी तेका त्या जंतूचें रुपांतर डेंग्यून जाता. अशीच हांगा एक 10-15 केसीस डेंग्यूच्यो मेळिल्ली आसा अशें म्हणून सद्या तरी आयकूं येता. आनी तेकाच लागून ह्यो जळार जी आसा हे जळारेची जे वाडलेले प्रकरण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जाल्ली घबाड जळारांचे ते लोकांक त्रास दिता. तेकाच लागून हे लोक खूब पयलीं परत आजारी पडटाले पूण जळार धांवडोवपा खातीर हांगा धुवरी बी कितें घालता आनी अशें आयकूं येता की हेल्थ सेंटरान आतां सद्याक हांगा जे धुंवर मारपाचें म्हळ्यार जळारी कमी करपाचें औषध मारपाची फवारणी चालू केल्ली आसा. दागान बेतोड्यान अशी चालू केल्ली आसा अशें सांगलेलें आसा. जवळ हे 15 डेंग्यू सद्या जे सांपडलेले ते संशयाच्या भोवऱ्यान आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा ह्या लोकांक. तेन्ना संबंदीत जी यंत्रणा आसा तेणी हेजेर कितें तरी उपाय करून हांकां हांगा जाता तितले सेफ दवरपाचो प्रयत्न करचो अशी मागणी लोक करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दत्तगडावले एकनाथ खेडेकर. आमकां परत कामाचेर घेयात अशी मागणी सुर्ला सेजा कंपनीच्या रिट्रेंच केल्ल्या कामगारांनी केल्या. मंगळारात दनपाराक कामगार फुडारी पुती गांवकारांच्या नेतृत्वाखाला कामगारांनी दिवचलच्या उप जिल्लोधिकाऱ्यांक कडेन आपली कैफियत मांडली. सुर्लाच्या सेजा कंपनीच्या 83 कामगारांक फाटल्या वर्सा कंपनीन कामावयल्यान काडून उडयल्यात. कामाचेर परत घेयात म्हणून बेकार पडिल्ल्या ह्या कामगारांचो संघर्ष चालू आसा. कितें घडलें तुमी नाही आमची पयली मिटींग जाली गेल्या शुक्रवार दिसा आनी ते मिटिंगेंत अशें ठरलेलें की एक प्रपोजल आसलें आमच्या कलेक्टर साहेबाचें, डेप्युटी कलेक्टर साहेबाचें की आनी मॅनेजमेंटान एक प्रपोजल अशें सांगलेलें की आमी कितें तरी हेजेर डिस्कशन करून सॉर्ट आवट करता. ताका लागून आमी आज मुद्दम डेप्युटी कलेक्टर साहेबाक मेळपाक गेले. आमचो इश्यू कितें आसा? आमचो इश्यू आसा की ही जी सेजा रिसोर्स जी आसा ती सेजा रिसोर्सीन ऑप्शन माल घेतिल्लो आसा आनी ते आतां सगळे कॉन्ट्रॅक्टर घालून तो माल थंयच्यान लिफ्ट करता. आमकां तुमी इलिगली डिटेन केल्ले आसात हायकोर्टाची स्टे आसतना सुद्दां आनी तरी आसतना तुमी आमकां भायर दवरल्यात आनी आमकां आमचें म्हणणें एज पर द 25H आनी 25G ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आमकां तुमी रिएम्प्लॉय करपाक विथआउट प्रिजुडिस टू अवर कंटेन्शन ते तुमी आमकां इलिगली काडल्या तरी आसतना कायद्यान प्रोविजन आसा की जर ते काडल्यान तो जर परत जर कंपनी ते सुरू करतात काही एक्टिविटीज जाल्यार तांकां त्या कामगारांक घेवपाक आनी होच आमचो डिमांड आसा. आनी जो पर्यंत हो डिमांड हें जायना जो पर्यंत आमकां थंय एम्प्लॉय करिना तो पर्यंत आमी थंय धरना हें ते आमचो कार्यक्रम चालू की सेजा वेदांता आनी आमी सेजा रिसोर्स लिमिटेड ते कंपनीचे वर्कर आनी आमकां कंपनीन रिटेन करून घरा दवरलेले आसा ते पेमेंट सगळो बंद केल्लो आसा. आनी दुसरे वाटेन सेजा रिसोर्स लिमिटेड हे खंय तरी आमचे एरियेन डम ऑक्शन 58 कोटी 46 लाख 60 हजारांची तेंच्यांनी ती ऑक्शनाची बोली केल्ली आहा आनी ते वर आमचे एसआरआरांची ओवर घेतला आनी आमी एसआरआराचे आमी वर्कर जाल्यार आमकां कडेन घरा बसयतात. आमी कितें मागता की सरकारा कडेन मागता की आमकां जे आमचे कंपनीचो ओवर घेतला तो आमकां एंगेज करचे नाजाल्यार आमचें भवितव्य आसा पळय तो अख्खो संवसार उद्ध्वस्त जावंक शकता. म्हणून आमी परत मागणी मागता सरकारा कडेन जावं कलेक्टर मामल्यांचेर मागणी मागता की आमकां रिएम्प्लॉयमेंट दिवचे आनी आमकां तो काम मेळचें आनी सुरळीत वाटचाल करची कंपनी. 3 आमी जॉयन जाल्ले सो देप्या कडसून आमकां सेजान घेतलेले. सो सेजान घेतले उपरांत आतां ते तेंच्यांनी आमकां काम ना आमी लीज आमचे गेले म्हणून रिट्रेंच केले आमी वेदांता आनी सेजा रिसोर्सीस लिमिटेड हो वेगळे वेगळे म्हणटा तो. सो आमकां तरी दिसना वेगळे वेगळे कशें हे म्हणजे एम्प्लॉई कार्डाचेर वेदांताच उणो आहाय पळय हेचेर. सो आनी तेंच्यांनी हांगा बिचोले घेतला बिचोले कामगार घेतले तेजेर डायरेक्टली 521 म्हणून घेवपाचें म्हणून पळय डायरेक्टली बरयल्लें आहा तेजेर. परत पुण्या ब्लॉकाकूय आहा तेजें 86 कामगार घेवपाक जाय म्हणून घेतले म्हणून आमी बरयल्लें आहा तेजेर डायरेक्टली कंपनी अंडर.
सो तशें कांयच जायना. हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर लेबर चड जाल्या. सो बिचोले तेंच्यांनी 250 लोकां वयर कॉन्ट्रॅक्टर आमकां रिट्रेंच करून घेतलेले आहा. सो आमी कितके फावटी तांकां रिक्वेस्ट केले वेदांता सरळ सिधा सगळे एकूच हेज्यान पयलीं आमकां ते हांगा हाडटाले, बिचोले हाडटाले, कोडले व्हरताले, कर्नाटकान व्हरताले, सगळे व्हरताले. सो आतांच ते व्हरना आमकां. जेन्ना आमचे लीज ते आमचें गेलें तेन्नाच्यान आमकां व्हरना. सो तेंचे वर्कर हांगा हाडटा वेदांताचे, जाल्यार आमकां व्हरपाक जाय तेंच्यांनी. सो आमी कितके रिक्वेस्ट करून करून तांकां सांगून पळयलें तरी ते आमकां व्हरोंक जाय. कालच्या 2 मिटिंगांक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें आमकां कितें. सो 2 तेंचे प्रपोजल आमकां सांगलेलें न्ही, बाबा तुमकां पॅकेज जाल्यार पॅकेज, पयशे काम जाल्यार काम, आमी कामूच जाय म्हूण सांगलें. तेजेरूच तेंच्यांनी हें करूना आमकां. सो आतां ते दिसान दीस चेंज जाल्ले. ही परिस्थिती आमची सामकी बिकट जाल्ली. पयलींच आमी 4 वर्सां हाफ सॅलरीक आहले 4 वर्सां. सो आमी कांयच घरान दवरलें ना, कित्याक कंपनी कशी तरी आमकां खंय तरी एडजस्ट करतली म्हणून आमी हें केलें. सो एके वाटेन आमी लोनाक जो एमावंट घातलेलो पळय तो लोनाक सगळो लोनाकूच केलो. बँकेन आमकां परत दिवच ना पयशे, कित्याक तेंच्यांनी काडूंक दिना ते आमकां इतको एमावंट वांगडा दिला. सो आमकां रिक्वेस्ट करता, CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करता आमी, ते आमकां खंय तरी एडजस्ट करचें. लुईस बर्जर घोटाळ्याच्या प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांकां व्हडली सुटका मेळ्ळ्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान म्हत्वाचो निर्णय दिवन खाशेल्या न्यायालयाचो आदेश रद्द केला. पूण हाचेर चर्चिल आलेमांवान आपूण ह्या केसी बाबतीत हॅप्पी ना अशें म्हणीत खरेच कोण आरोपी आसा तांकां अटक करची अशें म्हणलां. आज म्हाका व्हड हॅपीनेस ना. हांव हॅपी ना, कित्याक हांव मुगे लायफ असो हॅपी आहा. पूण ही केस भायर पडून हॅपी ना हांव, कित्याक म्हजी केस नासली. केस घात जाल्यार आनी केस मागीर भायर पडटा कितें हॅपी रावपा जाय. तूं रायट केला तेन्ना हॅपी रावपा जाय. आय एम नॉट हॅपी. लुईस बर्जर अर्थीक फटवणूक प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांचे आड केल्ल्या कारवायेक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सुटका दिल्या. म्हापशेच्या खाशेल्या न्यायालयान आदी परवानगी नासतना दिल्लो गुन्यांवकारी कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 खाला भौशीक सेवका आड कारवाय करपा खातीर सरकारा कडल्यान आदी परवानगी घेवप सक्तीचें आसा अशें न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण हाणें आपल्या निर्णयांत स्पश्ट केला. पूण ही परवानगी घेनासतना अंमलबजावणी संचालनालयान कागाळ दाखल केल्ल्यान ही कारवाय कायदेशीर रितीन मान्य मानूंक मेळना अशें न्यायालयान नदरेक हाडला. या प्रकरणात जपान सहकार एजन्सीच्या निधींतल्यान चालीक लायिल्ले सुमार 1031 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पा खातीर कंत्राट दिवपा खातीर सुमार 9,76,000 अमेरिकन डॉलर लाच घेतिल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. मजगती चर्चिल आलेमांवान प्रतिक्रिया दिताना म्हटले की ह्या प्रकरणात म्हाका बेश्टोच गुंतयला. हांव पुरायपणान निरपराधी आसा. फकत सोडून दिल्ल्यान म्हाका समाधान जावचें ना. पूण खऱ्या गुन्यांवकारांक ख्यास्त मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका न्याय मेळटलो अशें मत चर्चिल आलेमांवान मांडलें. लुईस बर्जर म्हणून सोंपलेलो पारीकारान म्हाका इनवॉल्व केलो. लुईस बर्जराक कोण कितें केलां तो भोगतलो आनी भोगिला आसतलें अनुभव. पूण लुईस बर्जर पळय म्हणटा ती केसीक हांव नाच, कित्याक ना हांव 6 म्हयन्यांनी काँग्रेसी भितर सदलो. तेज्या पयली केस ती 6 म्हयने हुणे. लुईस बर्जर केस 6 म्हयने हुणे म्हजे हांव. पूण जेन्ना पारीकाराची कित्याक पॉलिटिक्सान तुका खूंय इग्नोर करपा जाता, खूंय भितर करपा जाता, पावर आहा आनी भितर उडोवपा जाता. सो तेन्ना म्हजेर दिसती हांव लुईस बर्जरा हितून हें आहा म्हूण म्हजेर केस घातली. पूण मुगेली ती केस आज भायर पड म्हूण हांव हॅपी ना. हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना म्हूण. केस भायर पड म्हाका हॅपी ना. केस भायर पडल्यार म्हाका हॅपीनेस कांय ना. पूण हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना. हांव त्या लुईस बर्जरा बरी केन्ना गेलो ना. लुईस बर्जरा बरें वचोन पुश केलें तें तेणें दवरलें ना. सो लुईस बर्जरा केस भायर पडून हांव हॅपी ना. हांवें तें काम केलें ना. हांव म्हणूंक सोदतालो जे पळय लुईस बर्जरा कोणें कितें केलां तेका धरून तेका भितर उडोवपा जाय आसलो. तेका भितर उडयलो ना, म्हाका भितर उडयलो. हांवें बघितलो पुरो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार.
गोंयच्या रानात वाघांच्या अस्तित्वाविशीं गंभीर विसंगतताय दिसून येता। हे विशीं नेमके कितें चल्लां तें कळना असो हुस्को पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। एके वटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2022 गोंयांत 5 वाघ आशिल्ल्याचें जाहीर केल्लें, जाल्यार दुसरे वटेन राज्यांतले मंत्री वाघ नाशिल्ल्याचें सांगतात। तातूंत आतां 6 वाघांच्या मरणाक लागून परिस्थिती आनीकूय गोंधळाची जाल्या अशें केरकारांचें म्हणणें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत केरकार उलयताले। धारबांदोडा सांखोडेच्या अगलोट रानात कांय दिसा पयलीं कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघाची कूड सापडिल्ली। ह्या वाघाची नाकटां आनी दात गायब आशिल्ल्याचें मुखार आयिल्लें। अशा तरेन वाघाची कूड सापडिल्ल्यान वाघाच्या अस्तित्वा विशीं प्रस्न निर्माण जाल्यात। पयलीं गोंयचे लोक वाघाचें अस्तित्व मान्य करताले, मात आतां उदरगतीच्या नांवा खाला वाघ आडखळ जावपाक लागला। देखून वाघ आसा काय ना हाचेर समाजाचें दुर्लक्ष जाता अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी राज्यघटनेंतल्या कलम 48 आनी 51 पर्यावरण आनी रान संपत्ती सांबाळपाची जापसालदारकी नागरिकांक दिल्या। तरी लेगीत आमी वाघांक विसरपाक लागल्यात। कितले वाघ मेले आनी कितले जिते आसात हाचें पडून गेल्लें ना। गोंयचे लोकच न्हय तर मंत्री, ताडोबा, चंद्रपूर सारकिल्या भायल्या रानात वाघ पळोवपाक वता अशें केरकार हांणी सांगलें। रान खात्यान सैमीक मरणाचो दावो करपाचो असल्यार ठोस पुरावे सादर करचे, कॅमेरा ट्रॅपात रेकॉर्ड दाखोवंक जाय। रानटी सुण्यांच्या हल्ल्याक लागून वाघांक मरण आयलां असल्यार ते सैमीक मानूं येता अशें केरकाराचें म्हणणें। कर्नाटकांत वाघांच्या मरणा उपरांत रोखडीच चवकशी समिती नेमतात। अशी वेवस्था गोंयांतूय कार्यरत आसची। पयलीं शिकार करप्या आड कारवाय करपा खातीर खाशेले पंगड आशिल्ले, आतां ते कित्याक ना असो प्रस्न केरकारान मांडलो। गोंयांत वाघांची जनगणना सुरू आसा काय ना हे विशीं सरकाराचें मौन आसा अशी टिकाय केरकारान केली। सांखोड्या वाघाच्या मरणा उपरांत थारावीक फुडाऱ्यांनीच प्रतिक्रिया दिल्या, हेरांनी दुर्लक्ष केल्ल्याचें केरकाराचें म्हणणें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत राजेंद्र केरकार हांणी हे विशीं जायते प्रस्न उपस्थित केले। गोंयकार हेका जबाबदार आसा। पयलींच्या तेंपार आमचे गोंयचे लोक जे आसले ते वाघाचें अस्तित्व मानताले। आयज कितें जाल्लें आसा की गोंयच्या जनतेक, गोंयचो सुशिक्षीत समाज आसा तांकां वाघ आपल्या विकासाच्या मार्गान एक अडथळो निर्माण जाल्लो दिसता आनी ताका लागून वाघ आसा काय ना हेंचे कोणाक सोयर सुतक ना। खरें म्हणजे भारताची जी राज्यघटना आसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरान 48 कलम जे समाविष्ट केल्लेले आसा तेतून स्पश्टपणान म्हटलेलें आसा 48 कलम की प्रत्येक नागरीक आनी राज्याची जबाबदारी आसा आपल्या पर्यावरणाक, आपल्या रानाचें अस्तित्व दवरपा खातीर। आमी हें अस्तित्व जें आसा हें विसरत चल्लेलें आसा आनी तेकाच लागून वाघ जे आसा ते मेले कितें, जिते आसा कितें हेचेर आमकां पडलेलें ना आनी तेका लागून गोंयचे तुमीच कित्याक सगळे लोक जे आसा ते ताडोबा किंवा चंद्रपुरान लागसार जितली म्हणून रानां आसात त्या रानान लोक वाघ पळोवपाक वयता, वाघाचे फोटोग्राफ्स घालता। आमचे मंत्री सुद्दां जे आसा ते सुद्दां वाघ पळोवपा खातीर भारतांतल्या रानांनी वयता। दुर्दैव अशें की आमच्याच वाघांक कोण पळोवपाक ना। एक नागरीक ह्या नात्यान तिनूय दुर्घटना ज्यो आयज जाल्यो जेतूंतल्यान 6 वाघ मेल्लेले आसा त्यो तिनूय घटना ज्यो आसा त्यो वन खात्याच्या लक्षान एका मनशाक हाडून दिवच्यो पडटा। तसो आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री 2022 जाहीर करता की गोंयच्या रानान 5 वाघ आसा आनी गोंयांतले मंत्री जे आसा ते गोंयांत अजिबात वाघ ना। ही जे विरोधाभास एका वटेन देशाचे प्रधानमंत्री व्याघ्र गणना जाहीर करता तेतून सांगता की ह्या राज्यात 5 वाघ आसा आनी आमी तेंचे संरक्षण आनी संवर्धन करपाक पूर्णपणे बांधील आसा आनी दुसरे वाटेन गोंयांत 6 वाघ मारता। ही पूर्णपणे विरोधाभास म्हाका कळना हे कितें चल्लां तें। की वन खातें सांगता तो नैसर्गिक मेला म्हणून, पूण नैसर्गिक मेला म्हणून जेन्ना सांगता तेन्ना तुमच्या कडेन कितें तरी पुरावे जाय। तर गोंयांत ही जी व्याघ्र गणना आसा ती बाबा चालू आसा काय ना ते सुद्धा सांगपाक सरकार जे आसा ते भिवपाक लागलेले आसा। देखीक आमच्या कर्नाटक राज्य आसा, एका वाघाची हत्या जाल्या उपरांत ते कितके चिरमुरून तेंचो वन मंत्री जो आसा तो जागो जालो आनी चवकशी समिती नेमली आनी तितून जे कोण जबाबदार आसा तेंचेर कारवाय जाल्ली। अशा पद्दतीन जर आमच्या कडेन जर जाता न्हू, यंत्रणा कार्यरत रावता आनी लोकां भितर भंय जाता जाल्यार निश्चितपणान आता वाघा बरोबरच जी मेरू आसा किंवा रानडुकर आसा हेंची शिकार जी आसा ती शिकार रोखपा खातीर पयलींच्या तेंपार गोंयान कृती दल स्थापन केल्लें आनी ते आकस्मीकपणे अशे धाडी घाली येतल्यो। आतां कित्याक जायना हे व्याघ्र गणना जी आसा तिचो अहवाल फुडें कितें जातलो काय खबर ना, पूण एक सांगता की आयच्या घडयेक गोंयान परते 5 वाघांच्या वयर आसा। येणाऱ्या कालखंडान
ते मागीर 1 म्हयनो आसूं किंवा 2 म्हयनो आसूं किंवा 6 म्हयने आसूं किंवा 1 वर्स आसूं आमकां गोंयान व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते मेळटालेच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा सकाळी पणजी अटल सेतूचेर 5 गाडयांमदी अपघात जालो. रस्त्याचेर ऑयल पडिल्ल्यान एके गाडयेतल्या ड्रायव्हराचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी डिवायडरार आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्यार कार मुकली. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण ताच्या फाटल्यान एक करून अश्यो 5 गाडयांमदी अपघात जाले. गाडयांचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. मंगळारा वाळपयच्या सप्तकी बाजारात सुकयल्ल्या सुक्या मिरसांगेच्या आगमनात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. अंदू गोंयांत मिरसांगेची लागवड उणी जाल्ल्यान दर खूब वाडून 250 ते 1200 रुपया मेरेन पावल्यात. तरी लेगीत बऱ्या दर्जाच्यो मिरसांगो घेवपाक बाजारात गिरायकांची व्हड गर्दी पळोवपाक मेळटा. गोंया भायले मिरसांग तशेंच खारें नुस्तें आनी आंब्यांनी बाजार उपाट भरला. पळयात. बांद्याची कशी किलो हा? हे 550 किलो. ती दुसरी ती 450. आणि बेडगी गाडगी 350. या वर्सा मिरसांग आसा गावठी बी मोठी असा आसा? 12 ग्राम. कितली कशी किलो? 1200 रुपया. पण या वर्सा तितले मिरसांगेचे पीक जावन आसता न्हू? हांगा पावस पडलो न्हू खूब. हय. आता तुम्ही सगळे बायसूनच धाडला. हय 80 किलो रे. आता गिरायक आसा अशी असा मातशी स्लो आग्राक. लोकांक म्हारग दिसता. आणि कोथंबीर कोथमीर सवाय 180 किलो. 180. आता मिरसांग आता म्हारग जातली की आणि सवाय जातली? मी मातशी म्हारग जाता पावस पडटा न्हू आता. हा. पावस जाता म्हारग जाता. हे मिरची बरी आसा. बरे आसा? एकदम बरी आहा. रेट बी कशी आहा? रेट आसा मिरची क्वालिटी आहा. क्वालिटी मिरची आहे न्हू क्वालिटी आसा. तुमची आता तू आता खूप वर्सां जाली वाळपे बाजारात येता. सो तुका या वर्सा आता गिरायक आसा तशी मिरचीची? पूण रेट चड आहा न्हू? रेट चड आसा. क्वालिटी चड आसा. गावठी या वर्सा गोव्यान जावना दिसता. जायना म्हणजे कित्या खातीर अशें म्हणटा? लोक गावठी म्हणून आलतू पालतू मिरची हाडटा आणि गावठी म्हणून विकता बाजारात. हा बाजारांनी. तुम्ही आता मिरची खंयची हाडटा? घेवपाची कस्टमर बी सवय पळयता सवाय पळयता. आणि मिरची क्वालिटी पळयना. पळयना. गदा घोडा एकी करता. हय. गजाची 4 तगडे असता आणि घोड्याची 4 तगडे असतात. दोन्ही एकीच करता. हे पळय एक कुशीना हय. आणि एक कुशीना. हय. तेजे रेट कुशीन आसा. तेजे रेट कुशीन आसा. तेजे रेट कुशीन आसा. तेजे रेट कुशीन आसा. तुम्ही सगळे आता वेगळे वेगळे क्वालिटीचे वेगळे वेगळे दवरता वेगळे करता. आणि ग्राहकांक लोकांक कशी जाय तशी दिता तुम्ही? थोडे लोक वगळे वगळे धरू ना. सगळे मिक्स करता. काळे पिळे मिक्स करून विकता. हय. कित्याक आम्ही 12 महिने हांगाच असता. पासून सुद्धा बसता. हय. एक थोडे लोक आनी 2 महिने येता आणि वयता. पण तुझी जी गिरायक आसा ती तुझी तुकाच मेळटा. काला मुसरा काला मुसरा असं काला तोंड देऊन देतात. काले तोंड घेऊन येतात. 2 महिने करता. तुमचे आता गिरायक आसा पळय ती तुमचेच कडेन येता न्हू पळय? आमचे गिरायक येतात. आमचे मामा लोक 30 मामा लोक येतात. पुणे आणि या वर्षाचा गावठी मिरची कशी रेट आसा? तोंड असताना देते. 2 महिने करता खाली. काळे तोंड घेऊन 2 महिने येतात. पण तुम्ही वर्षाचे 12 महिने बसता. ये कैसा? हाँ? रेट कैसा है? ये बारीक वाला 100 को 15-20 डालेगा. ये मीडियम है 100 को 7 से 8 डालेगा. ये घट बांगड़े मो बांगड़े है 100 को 7 से 8 डालेगा. 100 को 10 है. ये सबका गोई का हो? ये गलमा है. बारीक है मोटा है. 50 रुपये वाटा है. 100 को 3 वाटा है. 100 को 3 वाटा है. अरब की फिगर लगाता. हाँ? अरब की फिगर लगाता. याची मिरची कशी आहे?
350 आणि ते 450. म्हणजे 9 मिरची आहे 9. तुम्ही मिरची सगळी खंयच्यान हाडला? आम्ही बेळगावसून हाडटा. बेळगावसून. या वर्सा मिरची बरी जाल्या की बरी जाला मातशी रेट वाडलेली आसा. वाडलेली हा? आणि गावठी मिरची ना? गावठी मिरची आसा काय? म्हणजे गोंयची मिरची या वर्सा नासता? गोंयची वर्षी आसा 1000 रुपये किलो चल्ला आता. 1000 रुपया. आता तुमकां बाजारान गिरायक आसा? गिरायक आसा आता सुरू पावसाक लागून पावस पडले की गिरायक जाता. येता. पूण ह्या वर्सा मिरची तितली ना तशी म्हणजे तुमकां कमी आसा. वाडलेली आसा. फुडल्या वर्साक ह्या वर्साक आता 200 रुपये रेट वाडलेली आसा. पूण आता लोक येता पळय व्हरपाक तेन्ना रेट कमी करता की अशें म्हणजे वांटपण करता? कुटबण जेटीच्या संयुक्त पोवणे उपरांत थंयच्या नितळसाणीचेर गंभीर हुस्को सध्या निर्माण जाला. जेटीचेर आशिल्ली सुलभ शौचालयाची देखरेख जावंक ना, ते भायर नव्या जेटीचेरूय गरजेची अशी नितळसाण बाळगूंक नाशिल्ल्याचें नदरेक पडलें, अशें गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सन सांगलें. देखून नुस्तेमारी हंगामा पयलींच जेटीचेर नितळसाण राखली ना जाल्यार कामगारांक कॉलेरा, डायरिया तशेंच जॉन्डिस सारख्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटलें असोय हुस्को ताणें उक्तायलो. मंगळारा गोवा कॅन नुस्तेमारी खातें, भलायकी केंद्र आनी बोटींच्या दनया वांगडा केल्ल्या संयुक्त पोवणे उपरांत तो उलयतालो. So as today, as part of the inspection process today, we have made a recommendation to the health officer that the workers at the fishing jetty should have an OPD facility on a weekly basis at the fisheries complex. Now you see these workers, they are exposed to the sun, they are exposed to 10 days on the boat. So there are a lot of challenges to their health that they would face. And therefore, like any other beneficiaries of a health center, the workers on these boats also should be provided with this facility. And already there is a designated room that has been allocated to them. We have spoken to doctor today that very importantly during the month of May, also as the heat wave has been announced and precautions regarding the heat wave, some advisory should be made available to the workers on these boats, and whatever facilities any other resident would get at a primary health center, that should be made available. And we are hoping that this OPD will function in a full-fledged manner in time, that when the season starts again after monsoons, they will be able to have this benefit. Other troubling point we have found is lack of proper water availability. One thing here at the Sulabh toilet facility, and we have also seen there is a lack of water at the jetty. So I think the fisheries department needs to make a comprehensive review of what are the water requirements at the jetty. So whether it's for drinking, whether it's for washing, hand wash, or whatever facility, there if the tanks have to be built, then tanks have to be put in place. But without proper water facility, it will put the entire fishing operation in great difficulty, and finally the condition of in which the workers will have to work will be in jeopardy. And therefore we are of the opinion, and we will make a representation also to the Director of Fisheries to review the water facilities, so that after the monsoon, when the season starts, full scale fishing season start, the water requirements will be adequately taken care of. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.